सामोसा वडा आणि कितें बाकीचे खूप कितें कितें आहा तेजे कडेन तुम्ही फोन मारून घेवचे मागीर काकी हे कसले ग्लास घे स्पेशल हाडल्या तुवें ऑनलायन हाडल्या इपयात ही किडनी स्टोन बी जाता ना तेन्ना हेजे पाणी उकडून पियोंक जाय का आता बोया जोक दाखयता पळय क्या रे चायनीज आणि जीप तुझी ऑरेंज कशी आल्या रे दाखव कितें प्रॉब्लेम कितें म्हाका नाक्षी मारून पळया मगो कितें तरी चालू आहा कित्याक सो गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसात तुम्ही मस्तीखोर गोवंशाच्या चॅनलाचेर तुमचं हार्दिक वेलकम अरे कहना क्या चाहते हो कितें उलयता रे हांव न्हू तर या मरे सायकल घेवन चला या आनी म्हाज्या वांगडा बसला अंकिता सो आतां आमी चल्ले सायकलिंगेक आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता फोटो आनी तेज्या वांगडा आसा भेल मुंडा आतां चला मरे धुकल मरे तेका बसलाय तो गंडेल गो सायकलीर हा बरो गेलो हा ब्रेक बरो गेलो टायट ओके सो तुम्ही पळोवंक शकता सायकलिंगेक आयज ल्हान ल्हान भुरगे खूब आसा सो गायज सायकलिंगेक वचत जाल्यार बरें जाणा तुमकां एक्सरसायज जाता हांव एक्सेलेटर बीन यूज करिना नॉर्मल पॅडलिंग तेंच्या वांगडा आनी गायज म्हाका न्हू परत एकदां आनी एका भुरग्यान कॉन्ट्रिब्यूट केल्लेलें आसा डीजे लिन्सूचो कजन तेजें नांव तुमकां हांव सांगता आनी वी आर प्लॅनिंग टू डू समथींग बिगर दीस टायम ओ मरे ही कशी आहे जैसा सायकल मरे वो देख वही है मरे चल जायंगे मरे म्हाका सायकल लायक जाली तुमची कास्ताच सायकल सारकी चड बरी सो गायज तुमका खबर आसा अवीन केल्लेल्या सायकलीचे ब्रेक टायट अवीक काय प्रॉब्लेम ना फुडें चलयता तेका पण अवीन समज ब्रेक मारलो जाल्यार हांव सोमतें धाडावतलें तुका धाडोवपाक जाय म्हणूनच हांवें तो ब्रेक तसो केला टायट लागला चड नेटान बी दाम नाका हवे सॉलिड धाडोवंक जाता हेका सस्पेन्शन बी ना आनी कुशनिकूय ना फाटसून सिटाचेर नाचतानाच चलता तर ती सायकल फुडें सस्पेन्शन आहा न्हू फाटसून सस्पेन्शन ना न्हू सायकलीक तुका आतां बोया जोक दाखयता हे आतां पळय हां कशे गेल्यात ते फास्ट फास्ट सायकल घेवन ते चट्टी पावली न्हू ते फुडें चायनीज बसला पळय सायकलीचेर फाटल्यान सुशागात कसो धुकलून वयता तो पळय हां सायकल घेवन तुमकां मुद्दम दाखयता पळय सारको कॉमेडी सारको कॉमेडी पळय एका 7 चपात्यांचो पावर आहा एवरीडे 7 चपाती खाता हो एका फावटीक सॉरी पळय हां तुमकां चायनीज दाखयता पळय हां कितें करता तो पळय क्या रे चाइनीज उतर गया मेरे तू भाग मिलका भाग किया मेरे तूने जायना रे सो गाइज आता अशे उदीक पिवया न्हू ताण लागले सगळ्यांक दर रे पियात सगळे जाण तर गो पिया वा पाणी थकले मरे तुम्ही शे चला जाता हूँ सो आता आम्ही मातसो ब्रेक घेतलेलो आसा वाटेर पळय सगळे सायकली कितें कितें करता कितें खावया कितें खावया का नाका गो तू तेवटेन वचून बसला मग हांगा सावळी मग काय बरी काय सो सायकल चलोवन आतां आमी बरे पयस येयलेले आसा मजा येता सायकलिंग करपाक तुमी करची न्हू बरें हेल्थाक बरी हां वयस पळय सामोसा पळय सामोसा बरें आहा मरे खावया मरे आनी हांगासर पळय मद्दी शेतान आल्दोना पळय मद्दी शेतान आहा पळय हेंचो स्टॉल बरो सारको रुक्मिणी टी स्नॅक अँड स्टॉल मरे हां काय बरी च्या पळय हे ग्लास म्हाका लायक जाले काकी हे कसले ग्लास घे स्पेशल हाडल्या तुवें ऑनलायन हाडल्या बरें हा बेस्ट हा एक ग्लास पळय खावया मरे सो गायज पळय आल्दोना येता पळय तुमी थंयसर हांगासर एक बरें पळय टी स्टॉल आहा धाकटुलें नांव पळय तुमकां घालता
ओके आणि ती खंय सगळ्या तरेचे ऑर्डरी घेता. काकी नंबर सांगे तुझो ऑर्डरी घेवपाक. 7875220557. ओके सो कोणाक जाय ऑर्डरी बीन करपाक जाय सामोसा वडा आणि कितें बाकीचे खूब कितें कितें आहा तेजे कडेन तुमी फोन मारून घेवचे मागीर. चला आमी वयता आतां सायकलिंगेक येयली ती पयस येयले आतां मातशें आनीक फुडें वयता. सो गायज आमचें आतां खावन जाल्लेलें आसा. आतां आमी चल्ले फुडें रायडाक आणि 7 रोटींचो पावर फावटीक 7 रोटी खाता होणार आहे दिसाक 24 रोटी. जस्ट इमॅजिन. काल पडलो पाऊस न्हू गायज. आज भयंकर गरमी हा. काल रात्री सुद्धा खूप म्हणजे खूप गरमी जाताली. सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आम्ही परत आसली थंय इतल्या पयसून भोंवून पावली. सो गाईज प्रॉब्लम कितें जाता जाणा ह्या भुरग्यांची सायकल हांव सदींच सारकी करता आनी हे भुरगे कितें करता सायकली मोडटात मागीर अर्दे वाटेक तेंचे नट लूज जाता टायर लूज जाता तशें जाता. आनी हांव आनी अंकिता तर दोगांच वयता न्हू जाल्यार आमी बरी पयस बीस वयता सारकी तशें आसा. आतां मातशें देवाक पांयां पडया. आयज मंगळार न्हू आयज गणपतीचो दीस आमच्या. गणपतीक पांयां पडया आनी फुडें सरया मागीर. हांगासर पळय कितली फुलां लागल्या ती आनी बरी दिसता ही फुलां. ही फुलां कसली ती दाखयता पळया तुमकां. ही पळयात कितली बरी दिसता पळयल्यार. आनी हांगा पळय जमनीर कितली पडल्या ती. ही पळयात ही किडनी स्टोन बी जाता ना तेन्ना हेजें पाणी उकडून पिवंक जाय. ही पळय सावर न्हू ही आनी कसली कसले ते म्हाका खबर ना कितें म्हणटात हेका ते सांगात. हे नांव हेंचे हे फुलांचे कितें जालें रे. कोण ठगता आसूं रे घे रे तेका बाबडो धाकटो तो. सो गायज तुमकां खरें सांगूंक आतां आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी आयज न्हू गायज खूब गरमी जाता. घरा कडेन पावतकूच एक टेन्शन पयलीं जाता रांदपाचें कितें. आनी तुमकां गायज खरें सांगता म्हाका न्हू रांदपाक खरोच वाज येता गायज. खरेंच हांव बोर जाता. कित्याक बोर जाता तें तुमकां आतां दाखयता. तूं आयज कितें खातलोय रे. आयज म्हाका खावंक जाय चिकन तंदुरी बिरयाणी. तंदुरी नाका दाळ. दाळ नाका म्हाका. कित्याक नाका दाळ. चिकनाचें कितें तरी बरें बिरयाणी करता. चिकन चिली कर. चिकन चिली म्हाका करपाक कळना. काजू कर. म्हाका करपाक कळना. पयलींच गरमी जाता आनी पयलींच चपात्यो करतलो जाल्यार म्हाका गॅशी कडेन चड वेळ रावपाक जावचो ना. म्हाका गरमेन कितें जाता. हांव दाळ करता शीत करता आनी कॉलीफ्लावराची भाजी करता. चलता. कॉलीफ्लावर आ कॉलीफ्लावर उपा दाळ चलता. दाळ कित्याक चलना. एक काम करता हांव इन्स्टामार्टा वयल्यान बिरयाणी मसाला आनी हे ऑर्डर करता. चिकन मसाला नाका. बिरयाणी कित्याक नाका. चिकन जाय म्हाका. चिकन कितें जाय. चिकन तुका जाय जाल्यार तूं चिकन चिली. चिकन चिली म्हाका जायना करूं. कडक चिकन चिली कर आनी कितें बरें रुचीक कितें कर खावपाक. कितें फ्राय मात जाय. म्हाका चिकन चिली करपाक येना. तूं करतलो. म्हाका तुज्या हातीची चिकन चिली खूब आवडटा. म्हाज्या दोनी हात इंजर्ड जाले आयज. जाल्यार म्हाजेंय जालें. हांव दाळ करता नाजाल्यार बिरयानी करता. कितें जाय सांग. सो गायज तुमी पयलें न्हू हांवें ताका म्हटलें दाळ नाका म्हणटा. मागीर हांवें म्हटलें सोराक करया. सोराक जाल्यार नाकाच म्हणटा. मागीर हांवें म्हटलें टमाटाची भाजी करया. ती नाका खंय. मागीर हांवें ताका म्हटलें बिरयानी करया. ती नाका खंय. 2 दीस पयलीं हांवें बिरयानी केल्लेली भितर न्हू मातसो रायस चड पडलो गायज. चुकोन जाता न्हू तें मुद्दम काय कोण करिना. ते मेरेन खंय ताका आतां बिरयानीचें तोंड पळोवपाक नाका खंय. बिरयाणी हांवें खाल्ली ट्रेन केल्ली ती पावरफूल आसली बिरयाणी. बिरयाणी खावन इतले जिवाक बरें दिसलें जाल्यार परत करता. की हांवें आतां शपथ घेतली आनी बिरयाणी थोडे 1-2 म्हयने नाका म्हाका. कित्याक नाका. सो गायज म्हाका म्हणटा हें कितें केलां काय म्हणून. बिरयानी जाल्लेली बरी ना न्हू रायस चड पडलो भितर. पूण कोण घोव जावं घरांतले मनीस कोण रांदता ताका अशें म्हणटा की बिरयानी बरी जावंक ना जेवण बरें जावंक ना. तांकां म्हणून कितें उमेद आसता. तुमी सांगा जेवण बरें ना करपाची उमेद आसता. इतले गरमेन उबें रावन गॅशी कडेन रावचें पडटा आनी मागीर अशें आयकूंक येता की तूं मुद्दम केलाय. तशें कोण मुद्दम करतलो ना न्हू. जाल्यार न्हू गायज प्लीज तुमकां खरें सांगता आपणाच्या बायलेर भुरग्यांक न्हू अशें तापोव बिपोव नाका.
कितेंय जाता मीठ सुद्दां चड पडलें जाल्यार चुपचाप खावपाची. तुमच्या घरान न्हू बरो असो शांती आसतली मेंटेन. कळ्ळें न्हू गायज? सारकें मरे सारकें मरे सारकें मरे सांग. जॅम येवंक लागली म्हाका. चलता मरे धांवता. जॅम येवंक लागली. हांव दाळ करता. दाळ खा, कॉलीफ्लावराची भाजी आनी तीच लोणच्या जात्रेचे हाडलेले. आनी जीप तुजी ऑरेंज कशी जाला रे दाखय. कशी ऑरेंज जाला. आयज हांवें पान खाल्ला, गोड पान. चलात गायज, हे म्हणटा हें नाका तें नाका, हांव आतां कितें स्विगी वयल्यान ऑर्डर मारता. सो गायज, एका जांक जाय आसलें चिकन चिली, त्या खातीर हे पळयात हांवें केल्लेलें आसा इंस्टामार्टा वयल्यान ऑर्डर. तर रांदचो भूक लागल्या म्हाका आनी केस सारके कर बुताडकी खंय केल्या ती. अरे म्हाका खंय हेका तूं खंय व्हरता म्हाका भायर बरें डिनराक बी जाल्यार केस बरें करता. आतां जाल्लेली आसा पळयात 9 जाल्यार तुका हांव व्हरता रातचे. बाथरूमांत. आनी बरें थंय केस बरें करून साफ हांव कितें सफाई करूं. करूंक जाय तो. बरें केस करून म्हाका खंय वचोंक जाय सांग. चल वच पळय, चल. आसता. सो गायज, केलें पळय ऑर्डर हेणी हाडलें सामान. 4 मिनटांनूच येयले. मागीर आटा, चिकन, मागीर आहा कितें कितें. चल चल कर चल, भूक लागल्या म्हाका, टायम ना म्हाजे कडेन. कितें तरी चालू आहा चिकाचें. आनी हांगासरूय दवरला चिकन. आय डोंट नो कितें करता पळय. कितें प्रॉब्लम कितें? तूं म्हाका नाक्षी मारून पळोवया मुगो. नाक्षी मारून पळोवता म्हाका. पळय कशें धरल्या गायस, पळयात तुमी. पळय कशें धरता तें पळय. पळय हे पळय. ए उठ 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 उठ. पळय 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 पळय. जप करून पडटलें तुका. क्या लागो? हां वेस चिकन चिली केल्या. वा वा. वेस आयज आमच्या मुखार आहा चिकन चिली आनी हा रोटी. आनी हे म्हाज्या प्लेटीक पळयता पळय कशें तें. ओहो. चला हांव मागीर मेळटा तुमकां. सद्या पयलीं पेट पुजा करता, भूक लागल्या. ओके सो गायज, आमच्या एका सबस्क्रायबराचो बर्थडे जावन आसा. सो विशींग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे एस्ट्रिडा. मे गॉड ब्लेस यू. आनी देवान तुका बरी भलायकी दिल्या पुरो, विथ गूड हेल्थ एंड गूड सक्सेस. आनी या बरें करून राव. आनी गायज, आयचो तुमी दीस पयलो आसतलो. आयज आमी केल्लेली तगडी सायकलिंग. आनी सायकलिंगेक सारको उजो केल्लो आसा. आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल टाटा गुड नायट आनी बाय. आयज इतलें कित्याक घाईना खबर आहा तुमकां. आयज गे म्हणून काम आहा. सद्या पयलीं हांव बेडरूम साफ करता, फुडल्या फुडें मागीर. चला बाय बाय.